थोड्या दिसांनी जेजू नव्यान कॅपेर्नामांत आयलो तेन्ना तो गोरा आसा म्हूण खबर जाली आनी इतलो लोक थंय एकठांवलो की दारा भायर पर्यंत ताका जागो नासलो. त्या लोकांक तो उपदेश दितना 4 जाण आड जाल्ल्या एका मनशाक उखलून ताचे सोश्टी घेवन आयले. पूण लोकांक लागून त्या मनशांक ताजेशी आडूंक जायनासलें देखून जेजू आसलो त्या जाग्यार वयर पाटूस ताणें उक्तो केलो आनी अशी वाट करून आड पडलेल्या आरकाराक सयत तांच्या आंतरुणार देंवयलो. तांचो बावट पळोवन जेजून आरकाराक म्हणलें, पुता, तुजी पातकां भोगसोलीं. तेन्ना थंय बसून आसलेले कांय 2 शास्त्री आपल्या मनान अशें चिंतूंक लागले, हो अशें उलयता तें कितें? देव निंदा करता हो. देवाक एकल्याकूच सोडून कोणाच्यान पातकां भोगसून जातात? ते ताचे भितर अशें चिंततात म्हूण आपल्या मनांत रोखडेंच वळखून जेजून तांकां अशी जाप दिली, असली चिंतनां तुमच्या मनांत कित्याक घडयताय तुमी? ह्या 2 खंयच्या आरकाराक म्हणलेलें अदीक सोंपें, तुजी पातकां भोगसोलीं अशें म्हणूक, वो तुजें आंतरून उखल आनी चल अशें म्हणूक. पूण मनशाच्या पुताक संवसारांत पातकां भोगसोवची पदवी आसा म्हूण तुमच्या मनांत रिगोवच्या खातीर हांव तुमकां हुकूम घालतां, उठ, तुजें आंतरून उखल आनी तुज्या घरा वच. तो मनीस रोखडोच उठलो आनी आपल्या आंतरून उखलून सगळे उजेर थंयचो भायर सोडून गेलो. सगळो लोक अजाप जालो आनी देवाक वाखाणूंक म्हणूंक लागलो, असलें आमी केन्नाच देखलें ना.